सो फ्रेंड्स, तुमका डिफरन्स दिसता आसतलो. ओम गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो आज हांवें केस धुल्या कित्याक म्हटल्यार आज सोमार आनी सेकंड थिंग काल आमी गेल्ली न्ही थंय गरमेन सामकें घामान चिकचिकीत जाल्ले सगळे केस बीन. सो काल राती हांवें माथे धुवना बट आज हांवें धुलें. आनी कालचें आमचें ऑल ऑफ सडन प्लॅन किंवा शॉर्ट ट्रीप म्हळ्यार जाता बट बरी जाली. ती प्लेस खरीच खूप सुंदर आशिल्ली. याना ह्या प्लेसीचें नांव तें तुमी पळयलाच आसतलें. हांवें तुमकां फूल डिटेल दिला तेजें. आनी थंय न्ही स्वयंभू शंकराचें देवूळ, शंकराची पिंडी आसा जी स्वयंभू आसा. आनी तुमकां सांगू इतलें सुंदर आसा ती केव, म्हणजे गुहा म्हणपाक जाता तुमी. खूब सुंदर आसा आनी खूब एन्शंट आसा ती. सो तुमकां कोणाकूय जर एडवेंचरस ट्रीप करपाक जाय, तुमकां कोणाकूय ट्रॅकिंग करपाक जाय जाल्यार ती द बेस्ट प्लेस आसा. सो म्हाकाय एक्चुली खूब आवडली. द ओन्ली प्रॉब्लम वॉज आमकां खबर नाशिल्लें की तें इतलें ट्रॅकिंग आसतलें, की इतली स्टीप आसतलें ती की पांय मातशे दुखले. पण आसता न्ही, जर तुमकां कितें बरें पळोवपाचें आसता कितें आसता तुमकां थोडो त्रास घेवचोच पडटा. बट फायनल जो रिजल्ट, फायनल जे डेस्टिनेशन आमी पळयलें तें एक्चुली इट वॉज व्हेरी व्हेरी ब्युटिफूल. आनी इतलें प्लेजंट क्लायमेट, वारें इतलें आशिल्लें आनी खूब सुंदर आशिल्लें. सो मस्ट विजीट प्लेस. तुमी डेफिनेटली विजीट करात थंय. आनी हांव डिटेल्स दिल्यात तुमकां ऑलरेडी. फ्रेंड्स, आमी आनी जे ड्राय फीश हाडलां म्हणजे खारें म्हणटात तें, एक्चुली आमी वचपाची आशिल्ली कारवार बट लेटर आमकां भैया म्हणपाक लागलो की तें होन्नावर म्हणटा ती प्लेस आसा थंय बरें मेळटा म्हणून. सो तें थोडें मातशें पयस आसा. सो पयलीं आमी थंयच गेल्ली, होन्नावर म्हणटा थंय. आनी थंय आमी ड्राय फीश घेतलें, खारें घेतलें आनी मागीर आमी थंयच्यान आयलीं, जेवलीं आमी थंय थोडो वेळ हॉल्ट घेवन. आनी मागीर आमी थंय ते याना ह्या प्लेसीर गेली. जी याना म्हणटा ती प्लेस ती सिरसी थंय आसा. सिरसी थंयच्या कर्नाटकान पडटा. सो काल मागीर येवन खूब पुरो जालें. येवन मागीर भैया भाभी बीन बेगीन बेगीन शीत बीन लायलें आनी ती जेवली आनी गेली. आनी सकाळीं आज आमकां एज युजल लेट जालो बिकॉज विशालाकूय बीन पुरो जाल्ले खूब गाडी चलोवन. सो तोय मातसो लेट उठलो, हांवूय लेट उठलें. आनी आज सकाळीं आमकां लेट जालो उठपाक. सो आज हांवें उठून केलें म्हणल्यार ते ब्रेकफास्टाक मटकी केल्या, म्हणजे मटकीचो रोस्ट टायप मसाला थोडो घालून केला आनी चपाती. सो आतां विशाल आनी हांवें खाल्लो, ब्रेकफास्ट केलो, पुजा बीन सगळी जाली आनी आतां जेवणाची मागीर तयारी करपाक जाय. जेवणाचें हांव तेंच दवरतलें, मटकीचो रोस आनी कितें तोंडाक करतलें. सो स्टे ट्यून. क्रोमा कशें वचपा मेळटा न्ही. फ्रेंड्स, हांव आनी विशाल आतां क्रोमान आयल्या. वास्कोन क्रोमा रिसंटली ओपन जाला हो शोरूम. सो आमकां हांगा पळोवपाक जाय तें म्हटल्यार कूलर. गरमी इतली वाडल्या त्या खातीर आमी AC बीन पळयतली नाजाल्यार कुलरूय पळयतली. सो पळोवया आमकां कितें बरें दिसता तें आमी घेतली. AC प्रायस पळय बरो आसा हो. पण अरे ऑन हेजी प्रायस काडल्या. ना पण स्पेसूय बीन मॅटर न्ही. हो स्पेस हेका पळय. बजाज
हेअर ड्रायर, क्लिप्स क्यूट असा न्ही. खंय व्हरपा काच कर दादा काय जायना. हो फक्त फूट मसाजर न्ही. अशें हें जायना काय जायना. आणि सगळे दोघी जण आता बरं आहे. विशाल आहे का एक मसाज कसला बघा कोणा घ्यायला तर बरं दिसता पण दी काय उठ आता उठ 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 चल चल. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो काल आमी कूलर पळयलो तो आमकां जो आमकां जाय आशिल्लो तो स्टॉकान नाशिल्लो थंय फ्रेश पीस. सो आमकां तेणें हाडून दवरता म्हटलां. सो वेटींग पिरियड आसा. सो हांगा हांव आतां रांगोळी घालता आनी मागीर देवाची पुजा करता आनी मेळटा तुमकां परत. क्या बना रहे हो दिव्या. काय बना रहे हो इसमें तवे पे. ये कौन सा स्टाइल है. हो गया. नहीं चाय गिर गई. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आज ब्रेकफास्टाक हांव करता अंडा भुर्जी, एग भुर्जी. सो ह्या एग भुर्जी करप वेरी सिंपल आसा आय नो, बट पळयात तुमी हांव कशी करता ती.
आज आमचे न्ही जेवणाक मुड्डुश्यो फ्राय आनी एक गोबरो आसा तितून, लेप्यांचें हुमण, लेप्यांचें कडी, हें शीत. सो या जेवपाक. फ्रेंड्स, म्हाका तुमकां न्ही आज एक प्रोडक्ट्सा बद्दल सांगपाक जाय आनी तो प्रोडक्ट म्हणजे अगेन ऑरिफ्लेमाचो आसा. ऑरिफ्लेमाचे फ्रेंड्स हांवें खूब प्रोडक्ट्स घेतल्या आनी ते हांव डे टू डे लायफान यूज करता आनी एक्चुली न्ही म्हाका ते सगळेच प्रोडक्ट बरे आयल्या. म्हणजे अशें म्हणजे पैसा वसूल म्हणटा न्ही तशेंच सगळे प्रोडक्ट्स म्हाका बरे येयल्या. सो वेदर इट रिलेटेड टू स्कीन किंवा त्या दीस हांवें तुमकां फूट क्रीम दाखयल्ली. सो सगळे प्रोडक्ट बरे येयले आनी हांव जशें जशें ते यूज करता जशें म्हाका एक्सपिरियन्स येता तसो हांव तुमकां ताजो रिव्यू दिता. सो आज न्ही म्हाका तुमकां एक त्याच ऑरिफ्लेमाच्या प्रोडक्टा बद्दलूच सांगपाक जाय आनी तो प्रोडक्ट आसा फॉर लिप्स. तुम्ही पळयलां आसतलें की खूब जाणांचे अशे लिप्स न्ही डार्क जातात. सो इट कूड बी फॉर एनी अदर रिजन लायक स्ट्रेस किंवा ड्यू टू एनी अदर मेडिकेशन ऑर मेडिकल रिजन ऑर सिम्पली सुद्दां एकदां जाता म्हणजे पोल्युशना खातीर ऑर कितेंय रिजन आसपाक शकता पण डार्क जाता लिप्स. सो आज म्हाका न्ही तुमकां तेच ऑरिफ्लेमाच्याच एक प्रोडक्टा बद्दल सांगपाक जाय आनी तो प्रोडक्ट आसा हो ऑरिफ्लेमाचो लव नेचराचो प्रोडक्ट. सो अगेन हो लव नेचराचो प्रोडक्ट आसा. नेचर इटसेल्फ सांगता की ते नॅचरल प्रोडक्ट आसा. सो हो आसा तो स्मूथिंग लिप मास्क आनी स्क्रब. सो हो प्रोडक्ट आसा न्ही हो ऑरिफ्लेमाचो तो 2 in 1 प्रोडक्ट आसा. दॅट मिन्स हो स्क्रबूय म्हणून काम करता आनी मास्क म्हणूनय काम करता. सो तुमी तो इधर सिम्पली मास्क म्हणजे बेश्टो लावनूय तुमी मातशे वेळ दवरून तो वायप ऑफ करपाक शकता, ना जाल्यार तो तुमी स्क्रब म्हणूनय बीन यूज करपाक शकता. स्क्रब करता जाल्यार थोडो वेळ तुमी लिप्साक लावन मसाज करपाचो. सो हो प्रोडक्ट न्ही एक्चुली हो मॅजिकल प्रोडक्ट तुमी म्हणपाक शकता. हांव तुमकां तो आज दाखयताय बीन हांव कशें यूज करपाचें तें. सो हेजेर न्ही तेणी ट्रॉपिकल ब्लिस हो प्रोडक्ट आसा न्ही तो फ्रुटाचो आसा. आतां आमी हो प्रोडक्ट यूज करया. सो हांव तुमकां ह्या प्रोडक्टाचें पॅकींग दाखयता. सो हो क्यूटसो हो ट्यूब आसा. सो ह्या ट्युबान न्ही 15 ml हो ट्यूब आसा. ह्या क्रिमीचे जे टेक्स्चर आसा ते जेल बेस्ड आसा. सो हांव आतां ती ओपन करता. सामको फ्रुटी स्मेल येता फ्रेंड्स, खूब फ्रुटी स्मेल येता. सो इटसेल्फ तो कळटा की तो फ्रूट पासून केला. सो बट ऑब्वियस तो फ्रुटी स्मेलूच येतलो. सो आतां हांव कितें करता, हो तेणी इन्स्ट्रक्शन प्रमाणे इधर तुमी मास्क ऑर स्क्रबूय यूज करपाक शकता. बट हांव जशें तुमकां लास्ट टायम आनी एक प्रोडक्ट दाखयल्लो हांवें तोंडार स्क्रब आनी एज अ पॅक म्हणूनय बीन यूज केल्लो. तसोच हो लिप्स आसा फॉर लिप्स, स्क्रब आनी पॅक. आनी तेजो न्ही फ्रेंड्स चड क्वॉन्टिटी घेवप ना. इल्लीशी म्हणजे इतलीच क्वॉन्टिटी घेवप, चड क्वॉन्टिटी घेवप ना तेजी. आनी न्ही लिप्साक लावप. चड क्वॉन्टिटी घेवप ना फ्रेंड्स. हांवें जितली दाखयल्या न्ही एक ल्हान चण्याची इतली सायज आसता तितली सुद्दां घेतल्यार जाता. आनी हेका लिप्साक अशें लावून एक 15 मिनिट्स तुमी दवरपाचें. सो आतां हांव हें लायलां. सो हें 15 मिनिट्स हांव दवरता आनी ताज्या नंतर हांव तुमकां फुडली स्टेप दाखयता. सो रावात म्हज्या बरोबर. फ्रेंड्स 15 मिनिट्स जाले आनी आतां न्ही हांव हो आतां आमी एज अ मास्क म्हणून दवरलो 15 मिनिट्स लिप्साचेर. सो आतां हांव तो वायप ऑफ करच्या पयलीं एज अ स्क्रब म्हणून थोडो वेळ मसाज करता. सर्कुलर मोशनान असो मसाज करपाचो. सो फ्रेंड्स एक 5 मिनटां मसाज केलो न्ही मागीर टिश्यू पेपर घेवपाचो. टिश्यू पेपर नाल्यार एक सॉफ्ट क्लॉथूय घेतल्यार जाता आनी तेतून ते वायप ऑफ करपाचें.
सो फ्रेंड्स, तुमकां डिफरन्स दिसता आसतलो ऑन माय लिप्स. म्हणजे पयलीं मातशें अशें डार्कशें दिसतालें आनी आतां पयल्या पिंकीश शें दिसता. आतां हांवें लिपस्टीक काय लावना पळया. सो ही जेल तुमी वन्स इन अ वीक यूज करपाक शकता आनी हेजो रिजल्ट एक्चुली फ्रेंड्स खूब बरो आसा. म्हाका तरी खूब बरो आयला. सो अशा हेच म्हाका तुमकां ह्या प्रोडक्टा बद्दल सांगपाचें आशिल्लें. एक आईस्क्रीम खाल्ली हांवें अमूल, आतां दुसरी घेतल्या.